नमस्कार. RDX गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. 24 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक फेब्रुवारी म्हयन्यांत नोकरेचें नेमणूक पत्र दितले. उरिल्ल्यांक गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळा खाला घेवपाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय दिल्या म्हण मुखेलमंत्री सावंतान सांगला. राज्यात पोलिसांच्या बदल्यांचे सत्र चालूच आसा. पोलीस खात्यान 4 नवे बदल्यांचे आदेश काढल्यात. हातूंत पुलीस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक मेळून 43 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्ल्यो आसात. थकीत विजेची बिलां भरपा खातीर OTS येवजणेत परत एकदा मुदत वाड. मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय. चोल्ला घाटावेले रस्तो दुरुस्तीचे काम वेळार पुराय जातले. गोंया भशेन कर्नाटकानय जड वाहनाक बंदी घालप गरजेची आसा म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार उलयला. मांडवी न्हंयत कॅसिनो दवरपाक आनीक 6 म्हयन्यांची मुदत वाड दिल्या. 24 मार्च 2021 सावन राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक जातली सुरवात म्हण मुखेलमंत्र्यान दिल्या माहिती. गोंयच्यान पोळे मार्गात कर्नाटकात वचपी थंयच्यान आंध्र प्रदेशात व्हरपी सुमार 9 लाख रुपया किमतीचो परदेशी बनावट सोरो माजळी चॅक नाक्यार अबकारी उपनिरीक्षक आर्यम नायक आणि वांगड्यांनी धरला. इतल्यान RDX गोवा चॅनलाची अपडेट खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgowa.com तशेंच RDX गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. तेन भायर जियो TV ॲप तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटले. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.